मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान 22:21 वोळ 33 ते 43 आनी 45 ते 44. आनीक एक वोपार आयकात. कोण एक भाटकार आसलो. ताणें एक दाखाचो मळो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. खणून एक कोंबडी तयार केली आनी एक गोंपूर बांदलो. मागीर तो मळो ताणें कुलवाड्यांक कुंबड्यांक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. पिकेचो वेळ लागीं पावतच आपलें कुंबडें घेवंक ताणें त्या कुलवाड्याशीं आपल्या चाकरांक धाडलें. पूण कुलवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशीं मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकराक धाडलें. पयले पावटी वोन ओदीक आनी ताणें तांकांय तशें केलें. म्हज्या पुताक मान दितोले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक ताचेशीं धाडलो. पूण कुलवाड्यांनी पुताक पळोवन आपणा भितर म्हणलें, हो ताचो दायज, येयात हाका जिवेशीं मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी तांणी ताका धरून मळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशीं मारलो. आतां मळ्याचो दोनी येता तेन्ना त्या कुलवाड्यांक तो कितें करतलो? ताणें जाप दिली, त्या नश्ट्याचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक अयोग्य काळार फळ दितात तसल्यांक आपलो मळो कुंबड्यांक दितलो. जेजून म्हणलें, पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडोवन हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. हें तुमी केन्नाच वाचूंक ना? म्हणटच आपलें राज देव तुमचे कडलें काडून घेतलो आनी ताचीं फळां दितात तसल्या विदेशांक दितलो. ताच्यो वपारी आयकल्या उपरांत मुखेल याजक आनी फारिसेव आपणा विशीं तो उलयता म्हूण समजले आनी ताका ते धरूंक सोदताले. पूण लोकांक भियेले, कित्याक प्रवाद्यांक म्हूण लोक ताका मानतालो. देवाचें उतर हें देवाचो व्हड उपकार.